फॉर्म भरलेलो आसा तुमच्या कॅन्डिडेटांचो आज बरो खोशयेचो दीस कित्याक फोंड्यान बदल घडपाची सुरवात आयच्यान जाल्ल्या आमचो आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट बाब गितेश नायक हाणें 9 तारखेच्या फोंडेच्या बायपोला खातीर आज नॉमिनेशन भरिल्लें आसा आनी तांचें नॉमिनेशन एक्सेप्ट जाल्लें आसा. आमी सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागतात की भरघोस्त मतांनी ह्या फावटी झाडूचो बटन दामून आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक जैतिवंत करचो आणि एक चान्स आम आदमी पार्टीक, एक चान्स बाब गितेश नायक आणि एक चान्स खरें म्हळ्यार फोंडे शहराक दिवचो. कित्याक इतली वर्सां जे मुद्दे खंयचोच आमदार वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचो जावन हे मुद्दे सोडोवंक शकलो ना ते आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सगळ्या फोंडेकारांक एक कमिटमेंट दितात की जी कामां खंयचोच आमदार करूंक शकलो ना ती आमी फुडले 8 म्हयन्यान करून दाखयतले. जर आमचे कडेन ही कामां जाली ना 8 महिन्यानंतर परत एक इलेक्शन असतले तेन्ना तुम्ही आम आदमी पार्टीक वोट करू नका जर आमची आश्वासनां खोटी ठरली तर. पण ह्या फावटी आमी सगळ्या फोंडेकारांक मागता एक चान्स आम आदमी पक्षाक दिवन पळयात, आमी तुमकां निराश केन्नाच करचे ना. काँग्रेसीचे म्हणणे आहा की आम आदमी हे जे आहा ती बी टीम म्हणटा बीजेपीची आणि अशें कितें म्हणटा तुमी कितें स्पेसिफिक जाग्यांनी भोंवता. जर तुमकां बीजेपीक जर तुमकां हरोवपाची आशिल्ली जाल्यार तुमी एक जाण हरयतले आशिल्ले अशें तांचें म्हणणें आसा. मी आज फोंडेकारूच म्हणटा की फोंडेच्या बायपोलान 2 बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा आणि एक आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा. जे 2 कॅन्डिडेट वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे आसपाचे एक संवंग करता ते फाटली 4 वर्सां बरोबर सत्तेक नाशिल्ले, ते सरकारान नाशिल्ले, बरोबर तांची युती नाशिल्ली. इलेक्शना पयलीं तुमी रेजिग्नेशनाची नाटकां करतात, वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचेर नॉमिनेशन घालतात. हे कोणें फोंडेकारांक पिशें करपाक? फोंडेकार सामके शाणे आसा, तांकां सगळें खबर आसा आनी फोंडेकार हेंय जाणा की हाच्या भितर कोणीय निवडून आयलो जाल्यार सुद्दां ह्या दोगां पैकी कांय कामां जावपाची ना. हांचे फक्त हे सत्तेचे खेळ. फक्त आम आदमी पार्टी लोकां खातीर काम करतले हे फोंडेकारूय जाणा आनी आमकां फूल विश्वास आसा की 9 तारखेक भरघोस्त मतांनी फोंडेकार झाडूचो बटन दान बाब गितेश नायकाक जैतिवंत करतले. ओके गितेश, आता तुम्ही आज फॉर्म भरलेलो आसा, सो कितले उत्साह आसा आणि हाऊ डू यू सी दिस सी आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यां पेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता. सो कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुका घराघरांत जेन्ना तुमी भोंवता तेन्ना कितें आयकूंक मेळटा? डोर टू डोर आमी जेन्ना भोंवले तेन्ना प्रत्येक घरांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. जसं कितें जेन्ना तुमी आतां जशें बायपोलाक आतां इलेक्शनाक उबे रावले सो फोंड्या खातीर कितें प्लॅन्स आहा तुमचे? फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें आयडी हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले. कित्याक आयडी हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां. म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, ब्लड बँक ना. सो आमी ते हे करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करताले विदीन 6 months ऑफ अवर टायम. ओके, हे जे इश्यू जे आसा ते काँग्रेसीन म्हणजे आतां केतन भाटीकर काँग्रेसीन ते सातत्यान ताणें फाटले 4 वर्सां हो इश्यू ते घेत आसा आनी आम आदमी पार्टी आतां सेम सब्जेक्ट घेवन मुखार तुमी पब्लिका मदीं वता जाल्यार इट लुक्स लायक कॉपी पेस्ट. न्ही, कॉपी पेस्ट असो न्ही तो 4 वर्सां जाले करता आसतलो. आमी आज म्हणटा की आमकां फक्त एक 6 म्हयने आम आदमी पार्टी तितकीच एक्टीव गोंयान आशिल्ली न्ही, पण आमी कितें म्हणटात गेली 4 वर्सां जर तो विशय काडटा जाल्यार कितें डेव्हलपमेंट जालो, कितें फरक पडलो? इनफॅक्ट हांव म्हणटा केतन भाटीकाराक जर म्हणटात तुमी 4 वर्सां इश्यू काडटलो, केतन भाटीकर सोडूनच दिया. केतन भाटीकर हे सरकाराचो भाग आशिल्ले बिकॉज ते एमजीचो पार्ट आशिल्ले. कितें फरक आयलो, कितें फरक पडलो? इश्यूज काडले आमी गेले आमी मानतात आमी उशिरा स्टार्ट केला, पण आमी सुरवात केला आणि जे फोंडेचे इश्यू आसा, ज्वलंत इश्यू आसा, त्या सगळ्या इश्यूचेर आमी येतगीर खंय तरी आमी वाचा फोडला. आमी येतगीर त्या इश्यूचेर आमी जेन्ना नागझरीच्या रस्त्याचो इश्यू काडलो तशेंच आसता. आमी दर खेपे लोकां कडेन वता, आमचे मुद्दे मांडटा. केन्ना केन्ना रिस्पॉन्स बरो मेळटा, केन्ना केन्ना रिस्पॉन्स बरो मेळना आनी हे सगळ्यां कडेन घडटा, कळ्ळें. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमकां कितें जाय तें लोकांक फटोवपाचें आनी लोकांचे प्रश्न मांडपाचे हे आमी केन्नाच बंद करूं ना. ते आमी करीत रावल्या आनी ते आमी करीत रावतले. लोकांचो कितलोय रिस्पॉन्स मेळूं ना मेळूं, पॉयंट जे इश्यूज जे रेज करपा जाय ते इश्यूज रेज पॉलिटिकल पार्टी करीत रावतले.
आनी तितून कांयच हें पण ना. सुरेल म्हाका सांग, आतां प्रचाराक चडशे भायले सगळे भायले दिसता, फोंडेची कोणूच दिसना चडशे. येतले सगळे कारण कितें? सगळे जाण वेन्झी हाव डू यू सी दिस, जेन्ना तुमी आयज आसा नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक तुमच्या कॅन्डिडेटाचे येयल्ले, सो हाव डू यू सी दिस पोंडा? आज पयले सातेर आपके पोंडा लोकांक आज एक ऑप्शन दिल्ल्या की बीजेपीक वोट मारचो या आम आदमी पार्टीक मारचो. हिंगा आनी कोण ना. बीजेपीको 2 जाण कॅन्डिडेट आसले, एक तांकां MGP आसलो आनी तो एकोमोडेट करपा जायना म्हणून तो सोडून आयलो. आनी हिंगा भेदभाव करनासतना एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलो हा. जे कोणाक दिसता आज LPG सिलिंडरा प्रॉब्लम हा, तो प्रॉब्लम कोण क्रिएट केला? कोविडा प्रॉब्लम जाले, लोक मेलो, कोणाचेर राग काडटलो? सो हो बीजेपी सरकारान जी प्रॉब्लम केले आनी बीजेपीचे जो कोणा राग आहा, कोणा वोट मारचो? MGPक मारचो? MGP उडमान एस्टेक मारचो? हांव सदां म्हणटा, हो सरकार जो आहा हो कन्वर्जन सरकार. हो आज शेत कन्वर्ट करता, दोंगर कन्वर्ट करता, हेणे MLA कन्वर्ट केले, तेका जाय तशें करता. शेत आहा ते दोंगर करता, दोंगर आहा ते शेत करता, ते आहा ते सेटलमेंट करता. तो तेका जाय तेन्ना तो MLA वता, जाय तेन्ना तो कॅन्डिडेट दिता. हो कन्वर्जन सरकार. आज कन्वर्जन करपा जाय म्हणून हाडले आतां परत तो कॅन्डिडेट तांणी धाडलो इशी कन्वर्ट करपाक. तो जर तरी लोकांनी आज चिंतपा जाय, हे कन्वर्जन सरकाराचे ट्रेंड आनी हे ज्यो पार्टी तांकां सप्लाय करता तेंगे ट्रेंड. 2 टर्म जाले, 2 टर्म अशीच परिस्थिती आहा. सो कितले आमचेर तुमी एलिगेशन घाला आमचे, बट वी आर गिविंग यू अ क्लियर डिरेक्शन. हांव बीजेपीक गेलो ना, हांगा वचय क्रुजूया, 2 जाण आमदार आहाय, कितले जाण उडमान आसायना. आज जरी तरी हे कॅन्डिडेट आनी हे सीट जरी तर लढपा जाय आशिल्ले जाल्यार इम्पोर्ट करून असो लढपा जायनाशिल्ले. मनीस आसना आल्लो. हे मुद्द्याचेर आज राजकारण जावपा जाय. हे मुद्द्याचेर आज पोंडा इश्यूज जे आहे, पोंडा इश्यूज जे आहे, त्या पोंडा इश्यूज सगळे फुगार जाल्ले आहे आनी हेशें गोंयाय फुगार जाल्ले. दिस इज जस्ट 8 months or 9 months इलेक्शन. 9 म्हयन्या इलेक्शनाक जरी तरी आमकां एक फ्रेश फेस दिवपा जाता. इट इज नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म, इट इज अबाउट लॉंग टर्म. आख्खे गोंयभर एक भंडारी समाजाक जरी तरी आमी चॅनलायज करपा जाय जाल्यार वी नीड यंग भंडारी ब्लड. वी डू नॉट वॉन्ट ऑलवेज फॅमिली राज. परत परत चलो चल नुकोन नातू, नातू नुकोन मागीर नात्या परत. दिस ट्रेंड हॅज टू स्टॉप. समवन हॅज टू स्टार्ट. It has started. Benaulim and Velin has taken the lead. We are still here. It is now coming here. We are having good people. We are going to promote good people. आज हे लोकांक जाणपाक जाय. हितून घुसपावपा आनी काय ना. आनी घुसपावन कितें जातलें? घुसपावन सिलिंडर आज 1000-1500 आतां 2500 जातलो. आनी उडी मारपा चान्स कोणा आहा? शक्यताय कोणा आहा? चान्स दिवपा जाय न्हू. 8 म्हयन्या चान्स दिया. 8 म्हयन्याक चान्स दिया आम आदमी पार्टीक. 8 म्हयन्यान जरी तरी ही पार्टी एक बदलाव दाखयना पोंडा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार 2027 तुमकां जाय तेका दिया. आनी आमी मुखार हेच उलोवपाक हीच आश्वासन म्हज्यान दिवपाक पोंडा लोकांक. तुम म्हाका पयला, तुम म्हाका टीव्हीर पयला, असेंब्लीन पळया, गोंयच पासत पयला. चान्स दिया. 8 म्हयन्याक चान्स दिया. हितेशाक वोट मारा, आम आदमी झाडू सिंबलाचे वोट मारा. मुखावयल कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमी डिलिव्हर करता या करना जाल्यार 8 म्हयन्यान तुमकां जाय तें डिसिजन दिया. But give us a chance. Do not judge us, do not create politics, but give us a chance, give us an opportunity. We have given a fresh candidate. आमी import कोणा करूना. आमकां import करपा जायत आशिल्ले. So give us a chance, let us fight this election, let us increase the strength of the Aam Aadmi Party and let us show at 8 months आमदारान जर तर कितें दाखोवपा जाता जाल्यार आम आदमी पार्टीच्यानूय दाखोवपा जाता. हेर कोणाच्यान दाखोवपा जावपाना. हे म्हज्यान फकत एक आश्वासन पोंडा लोकांक दिवपा जाता. आनी गोंयचे लोक जो चोयता, तुमकां जितले तुमगे फॅमिली आहाय, तुमगे फ्रेंड्स आहाय, आख्खे गोंयभर तुमी फोन मारा पोंडा लोकांक आनी तांकां सांगा एक चान्स दिया म्हणून आम आदमी पार्टी. आनी हो एक चान्स दिवन हे आज राजकारण बदल जो जातलो. लेट अस क्रिएट हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स. 8 months MLA तुम्ही आम आदमी पार्टीक दिल म्हूण आनी मागीर मुखार मागीर आमी डिलिव्हर करता. जशें तुमी आतां